काल एक आमची म्हणजे गवरेड्यान तिचे एका बायलेचे म्हणजे माझ्या काकीचे हल्लो केल्लो आसा गवरेड्यान, तितून ती जखमी जाली. मागीर तिका काल आयडी येल्ली काल सांजची. मागीर तिका आयडी व्हरून शिफ्ट तिका बांबोळी केली. कारण बांबोळी गेल्या नंतर तिका आयज सकाळी तिका तिचो मृत्यू जाल्लो आसा. कारण सांगपाची गोष्ट इतली की आमकां दुख्ख दिसता. कितें हें सरकार करता कितें? सरकार बारीक लोकांचे समस्या जाणून घेवपाची तयार ना काय कितें? जनावरांक तेच मेळटले कारण तांकां खावपाक कांय मेळना म्हूण ती गांवां जनावरां पावल्लीं आसा. हांव सरकारा कडेन मागतां की हेजे तातडीचें एक्शन जावपाक जाय आनी ह्या गवरेड्याच्या जात तितलो बेगीन बंदोबस्त करा. कारण वाघ सुद्दां भोंवतात हांगा ह्या तळ्यान आतां मुन्सिपालिटी कचरो उडयता, थंय सगळीं जनावरां आसता. रातचे वजात सगळीं मेळटा. हांगा तळ्यान म्हणटा दुर्गाबाट तळें, तर सगळीं जनावरां मेळटा रातची. वाघ मेळटा, गवरेडे मेळटा, कोले मेळटा, सगळें मेळटा. पण ती कितें येता कचरो उडयता खावपा येता. कारण तुमच्या फॉरेस्टाक कांयच खावपाक तांकां जनावरांक दवरले ना तुमी. एकेशा झाडां रोयल्या आनी ती फळांय ना कांय ना. म्हणून हांव सरकारान मागता जाता तितले बेगीन एक्शन घेया.